सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा बॅनरा खाला एकठांय आयिल्ल्या राजकीय पक्ष NGO एक्टिविस्टांनी म्हादय वाचूंक पेंगड बांदला. दुसरो ओपिनियन पोल म्हादयचेर सगळ्यांचे एकमत आसूंकूच जाय. आणि आमचो जो लढो आसा जो आमी सुरवात करतले, आमी फाटींच म्हटलेले की दुसरो ओपिनियन पोल गोंयांत सुरू करपाची गरज आसा. आणि तो ओपिनियन पोल म्हटल्यार म्हादय वाचोवपाचो ओपिनियन पोल. त्या ओपिनियन पोलान दुसरे ओपिनियन आसचें न्ही अशें आमचें मत आसा. देर शुडंट बी अ सेकंड ओपिनियन. म्हणजे ओपिनियन पोलान मर्जर जाय की मर्जर नाका असो प्रश्न आशिल्लो पयल्या ओपिनियनान. दुसऱ्या ओपिनियन पोलार दुसरो प्रश्न आसूंक जायना. आणि जेंका दुसरो प्रश्न आसा तांकां गोंयचेरूय प्रेम ना, म्हादयचेरूय प्रेम ना, आणि एकूण सृश्टीचेर प्रेम ना. म्हणजे जे नॅचरल रिसोर्स आसा, नॅचरली जी गोष्ट वावता त्या गोष्टीचेर प्रेम ना. सो अननॅचरल गजालींचेर प्रेम करपी जे आसा तांचो सेकंड ओपिनियन आसतलो. पण दुसरो ओपिनियन जर आमी 16 जानेवारीक सुरवात करता, जशें विकास बाबान सांगलें की 16 जानेवारीक आमी सांखळेन मेळटले म्हणून, त्या दिसाक ओन्ली एक आवाज म्हटल्यार सेव्ह म्हादय. कर्नाटकाचे लोक कितेंय कारण असल्यार एक जाता, आमी जायना. पयले फावट आमी सगळे एका माचयेर आसात. 16 तारखेक म्हादय खातीर चलो सांखळी. स्पश्ट करता की हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्ही, हो पिपल्स मुवमेंट. आणि हांगा सगळे पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी हांगा जमल्या. सो हांगा पॉलिटिक्स ना. So all political parties, NGOs, whoever activists, सगळे all are welcome under the broad banner of Save Goa, Save Madhai. कारण कर्नाटकातले लोक सदांच युनाइट जाता कसल्याय कॉजेस इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर पॉलिटिकल अफिलिएशन्स. पण आमच्या गोंयांत ते खंय तरी जायना. पूण फर्स्ट टाइम वी हॅव ऑल कम टुगेदर अंडर वन कॉमन प्लॅटफॉर्म. भायर सराक 16 जानेवारी 4 वरांचेर साकळी हांगा ह्या ग्राउंडाचेर सांगली कॉन्स्टिट्युन्सी हो मेळावो आसतलो, प्रोटेस्ट आसतले, मिटींग आसतली. ती प्लीज हाजीर जाव्यात टू सेव्ह आम म्हादय. एकंदरीत लक्षात दवरून येता त्या 16 तारखेक सगळ्या सामाजिक संघटनांनी, सगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा अशे फूट न घालता हो एकंदरीत गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा ताका मान दिवन 16 तारखेक 16 जानेवारीक सांखळे म्युनिसिपल ग्राउंडाचेर सगळ्यांनी उपस्थित राहून म्हादय कडेन आशिल्ली आमची इंटेग्रिटी आमी हे करची पडटली. सरकारान म्हादयचेर एका दिसाचे अधिवेशन घेवचे. सगळ्यांनी म्हादय खातीर एकठांय थाराव पास करचो, केंद्राक धाडचो. म्हादयचेर एका दिसाचे अधिवेशन सरकारान आपोवचें. 40 आमदार थंय आसतले. 40 आमदारान आपले ते मत मांडचे आणि ते सेंट्रलाक धाडचे. आता जे काही पक्षाच्या फुडारान म्हणला की आम्ही पंचायतीक रेझोल्युशन करपाचे आणि कोणाक म्युनिसिपालिटीनी रेझोल्युशन करपाचे. रादर दॅन दॅट यू आर अवर रिप्रेझेंटेटिव्ह, ऑल 40 आर अवर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गोवा. तर तांच्यांनी एक म्हादयचेर एक अधिवेशन आपोवचें, तातूंत ठराव पास करचो आणि तो युनॅनिमस जावचे ते आणि लेट दॅट ठराव सेंट्रलाक धाडचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.